एके वटेन गोंयभर ड्रायव्ह चालू असताना वेर्णा एकाच दिसा सकाळी आणि सांजे 2 ॲक्सिडेंटात दोगां गेली। सकाळी बायपासार ॲक्सिडेंटात एकलो आगताक सोंपलो। बस आणि स्कूटर मदीं बुधवारा सकाळी हो ॲक्सिडेंट जालो। ॲक्सिडेंटात सोंपलो तो सलमान अहमद माटोल वेर्णा रावपी। तो स्कूटर चलयतालो। सांजे तेच बायपासार ट्रकाच्या धपक्यान मोटारसायकली वेले एकले चली गेले। ताचो बापूय क्रिटिकल आसा। बुधवारा सकाळी 7:30 सुमार वेर्णा बायपासार जाल्ल्या ॲक्सिडेंटान माटोल वेर्णा रावपी 38 वर्साचो सलमान अहमद आगताक सोंपलो। तो स्कूटर चलयतालो। बस आनी स्कूटरी मदीं हो ॲक्सिडेंट। बस भायल्या राज्यांतली। इतल्या मजगतीं मंगळारा उस्कय जाल्ल्या ॲम्ब्युलन्स आनी गाडयेच्या ॲक्सिडेंटान एकलो सोंपलो। मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रमाण अडलनचो दिलीप घाडी झाडावेल्यान पडलो। माल लागला म्हूण ताका हॉस्पिटलांत व्हरताले। वाटेर ॲम्ब्युलन्सीक ॲक्सिडेंट जालो। ताका दुसऱ्या ॲम्ब्युलन्सान शिफ्ट करून बांबोळे व्हेलो। बांबोळे ताका ब्रॉड डेड म्हूण डिक्लेअर केलो। ॲम्ब्युलन्सीन ताच्या बरोबर आशिल्ली ताजी घरकान्न दिशा घाडीकूय मातसो मार लागला। त्याच वेर्णा बायपासार सांजे आनीक ॲक्सिडेंट। 25 वर्सांची चली ऐश्वर्या सालेलकाराक आगताक मरण आयले। ऐश्वर्या ताच्या बापाय बरोबर मोटारसायकली वयल्यान वयताले। ताचो बापूय क्रिटिकल कंडिशनांत आसा। ताका जीएमसीन ॲडमीट केला। तांच्या मोटारसायकलीक ट्रकान धपको दिलो। लोकांनी सेफ ड्रायव्हिंगाक आदार करचो। पालकांनी भुरग्यांक शिस्त लावची। तांचे कडेन गाडयो पातयतना खबरदारी घेवची म्हूण मुख्यमंत्र्यांचो सल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या युती सरकाराचे वांगडी पक्ष आणि अपक्षांची पहिली एकठांय बसका बुधवारा जाली। युतीचो निश्चित एकवटीत अजेंडा घटक राज्य दीस 30 मे नाजाल्यार 18 जून क्रांती दिसा मेरेन जाहीर जातलो म्हूण घटक आमदार मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयले। माडाचे झाड, माडाक राज्य झाडाचो दर्जो, कूळ कायदो दुरुस्तीचो फेरविचार, आयबीपीन इको सेन्सिटिव्ह झोनांनी उद्देगांक दिल्ल्या अप्रुव्हलांचो फेरविचार, लायट, रस्ते, उदका पुरवण अश्यो गजाली अजेंड्याचेर आसात। आमचे सरकाराचे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आहा ताजो एक स्लोगन आसतलो सबका साथ सबका विकास विथ गोंयकारपण। हो आमचो ब्रॉड एक अंडरस्टँडींग आहा। बेजिकली आमी जे डिस्कस केला म्हणटा तें एक सेन्सिटीव आनी रिस्पॉन्सीव गव्हर्नन्स कशें दिवप। इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें पावरफूल करून म्हळ्यार उदक, लायट सगळ्या लोकांक पावोवप, सेफर एंड वायडर रोड्स, मागीर कॉम्प्रिहेन्सीव मोबिलिटी प्लॅन म्हणून एक ट्रान्सपोर्टाक अशें, आनी कोकोनट पाम जो कल्पवृक्ष आहा ताका स्टेट ट्री म्हणून डिक्लेअर करप, आनी ट्रीज एक्टाचें जें हें आशिल्लें एमेंडमेंट आहा तें रेसिंड करप, टेनन्सी एमेंडमेंट रेसिंड करप। आयपीबी खूब आमगे त्रुटी ज्यो कंप्लेंट्स आहा चड करून इको सेन्सिटीव झोनान ते वील हॅव अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ इवन केसीस वीच आर पास्ड इन द आयपीबी इन द पास्ट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनी तें लोकल मनशाक 80% गोंयकारांक तें एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर गार्बेज फ्री गोवा, स्लम डेव्हलपमेंटाक एक हें घालप, आनीक रिवर नॅशनलायजेशन जें जालां तातूंत सगळीं लोकल परमिशन आसतली। सेंटरा कडेन स्थानीक मनशान वचचें पडचें ना आनी ताजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान परवानगी घेवप आमचो फोकस आहा। देर आर सेवरल मोर इश्यूज वीच आर टू बी टेकन, बट आमचें अशें हें आहा, विचार असो आहा की स्टेटहूड डेचे पयलीं एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेन्सीव कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमी डिक्लेअर करतात आनी वी वील ऑल्सो स्टार्ट इम्प्लिमेंटींग फ्यू ऑफ दीस। खूब इश्यूज उरल्यात, लायक आलवारा जमनीचे उरल्यात। वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल हावजींग, वी आर टॉकिंग अबाउट मायनॉरिटी फायनान्स कॉर्पोरेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ मेनी इश्यूज। आतां स्टेटस को ऑन द मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आय थिंक द ब्रॉड थिंग इज ऑलरेडी विजय उलयला। ब्रॉड थिंग हॅज बीन डिस्कस्ड। एक 8-10 दिसान परत बसून तयार फुडें कॉम्प्रिहेन्सिवली वील बी टेकिंग अप इश्यूज। सो जशें आमी उलयले आतां वॉट एवर ही हॅज स्पोकन, आय वुडंट वॉन्ट टू बी डुप्लिकेटेड, बट सेम थिंग स्टँड्स। सो आनी खुबशे विशय जे आमी कॉमन मिनिमम एजेंडा जो आमी म्हणटा जे आमी फाटलीं 5 वर्सां उलयल्ले आसा ते उलयल्ले आज डिस्कस जाल्या। एक 8-10 दिसान परत बसतले। शिफ्टिंग ऑफ द कजिनोज फ्रॉम रिवन मांडोवी हॅज बीन वन ऑफ आवर डिमांड्स। सो एलोबोरेट फुल्ली सगळें करून आमी आज जे डिस्कस केला तेजे परत 8-10 दिसान परत उलयतले हाजेरूच। 8-10 दिसान आय थिंक फायन ट्युनिंग वील हॅपन, बट बिफोर जून 18 आय थिंक एवरीथिंग शूड बी आउट। बसकेक मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकारू आशिल्लो, मात तो मिडियाक उलोवंक मेळ्ळो ना।
गोंयकारपण राखून सबका साथ सबका विकास अशें सध्या युतीचें घोशवाक्य थारलां. युतीच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचो निश्चित फायनल मसुदो घटक राज्य दिसा 30 मेक नाजाल्यार 18 जूनाक क्रांती दिसा जाहीर जातले म्हूण घटक आमदार मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक ब्रेक.